दुसरो दीस म्हणजे 28, 19, 30 3 दीस आमी कार्यक्रम दवरल्यात आनी 28 तारीख काल मेडिकल हेल्थ कॅम्प जालो आनी आयज ह्यो ल्हान भुरग्यांक उदरगत संस्थे तर्फे नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करतात तशेंच फूड कार्ड्स आमच्या पोस्टल बेल्डाक जी आमची भाव भयणां स्वताचो वेवसाय करूंक सोदतात तेंच्या खातीर फूड कोर्ट्स दितात तशेंच फिश ड्रायर आमकां फिशरीज डिपार्टमेंटान हे फिश ड्रायर दिला म्हणजे नुस्तें सुकोवपा खातीर म्हणजे खारें करपाक हे पयलेच फावटी आमी गोंयान मांद्रेच्यान सुरवात केला आनी आमकां आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टरान हे बर्थडे गिफ्ट कशें दिल्लें आसा सो तेंचे धन्यवाद म्हणटा भुरगीं वता आनी भुरगीं वताक बसल्यात सो बेगीन चड भाशण करना धन्यवाद तुमचे अशेंच आशिर्वाद म्हाजेर आसचे आनी अशेंच कार्य करपाक तुमचो सपोर्ट आसचो परत एकदां हांगासर व्यासपीठार सगळे सरपंच झेडपी आमची तारा हडफडकर तशेंच सगळे सरपंच गांवचो सरपंच किरण सावंत तशेंच केरी सरपंच धरती नागोची तशेंच आगरवाडा चोपडे सरपंच तशेंच इतर सगळे पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच सगळे हांगासर येयल्या म्हणून तुमचे धन्यवाद म्हणटा फाल्यांचो कार्यक्रम मेन आहा वाडदिसा निमित्तान सगळ्यांनी सारके सांजे 5:30 वरांचेर थंय येवचें कित्याक 5:30 वरांचेर हांव ग्रावंडाचेर थंयसर अवेलेबल आसतलो तुमकां तुमचे विशीज एक्सेप्ट करपाक पूण फूल डे हांव आनीक कसल्या कार्यक्रमाक भायर आसतलो सो मुद्दामून रिक्वेस्ट करता की तुमी मुद्दम सकाळीं बीन घरा कडेन येवचें न्हू कित्याक हांव अवेलेबल आसचो ना सो सांजचे फाल्यां सांजचे 5:30 सगळ्यांनी येवचें आनी बर्थडे सेलिब्रेट करपाक आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक स्पेशली तुमी फाल्यां येवचें आनी एन्जॉय करचें धन्यवाद सगळ्या गावांक बरी केली लोकांचा बरं केला त्यांनी भुरग्या बाळांक लोकांचे कल्याण केला तसा त्याचं आरोग्य बरं आणि त्याचं बर्थडे खुशीने लोक करतलो इतकी त्याका शुभेच्छा माझे नाव सुरेखा मोर्जे खरंच बाईन आमच्या हे सगळ्यांना लहान ताकात ते जाणट्या ताकात आमकां इतले तेणें बरें केलें अशेंच ताका आयुश्यरूप लाभचें आनी सगळ्यांक हे तांकां धन्यवाद दिता हांव उलयतां राजाबाई कांबळी तेन्ना बाईन आमकां सगळ्यांक हात दिला भुरग्या बाळांक तेन्ना आमकां म्हाताऱ्यांक सुद्दां आमचो वय जाल्यार बरें केलें तेन्ना तेचे बरें जावन न्ही भुरग्या बाळाचें बरें जालें कृष्ण आशेकर हे सगळ्या सगळ्यां खातीर हेल्प केल्ली आसा तेव्हा आमी तेच्या फाटल्यान आसतले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर